आदर्श युवा संघ आनी बलराम शिक्षण संस्था 25 मेक संकल्प दिन मनयतले। आदिवासी लोकांक न्याय दिवंक वावुरतल्या मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळी हांच्या बलिदानाची याद म्हूण फाटलीं 14 वर्सां हो बाळी आंदोलनाचो दीस संकल्प दिन म्हूण मनोवप जाता। गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतायेची राखण, दर्जात्मक शिक्षणाची वेवस्था आनी ग्रामीण तरुणांक स्थिर करपाचेर ह्या संमेलनाक चर्चा जातली म्हूण सभापती रमेश तवडकार उलयला। आज संकल्प दिनाच्या निमित्तान जो 25 मे जो म्हणजे दिलीप आणि मंगेश यांच्या स्मृतीतीर्थ जो दीस आमी मनयतात तो दीस मनयत आसतना एक सादारणशे आमी काणकोण म्हालांतले की 2000 तरुणांचें एक अधिवेशन जे आसा न्ही, एक संमेलन जे आसा न्ही की 25 तारखेक आमी घडोवन हाडटा आनी तातूंतल्यानच की फाटल्या 30 वर्सां म्हणजे आदर्श युवक संघाची स्थापना जावचे पयलीं आदर्श युवक संघ स्थापन जातकच आजचे घडीक आणि आदर्श युवक संघा समोर फुडली आसतली जी आव्हानां जी आसा न्ही म्हणजे आमकां फुडें वचपाक जाय हाची एक चर्चा ओहापो त्या अधिवेशनाच्या निमित्तान जातली आनी आमी म्हणजे एक म्हणजे एज्युकेशन जे दर्जात्मक एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक यूथ लिडरशीप जी आसा न्ही ती ह्या सगळ्या कामाक लागणारी ती दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीचें रक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जी पावलां केल्या ती अधिक खर पावलां कशें उखलूंक येता ह्या संदर्भांतल्यान आमी करता। त्याच बरोबर की हांगा रोजी रोटीशी संबंद जो आसा ह्या सगळ्या गोश्टी कडेन कशें आमी जोडटले आनी गांवांतलो तरूण जो आसा गांवांक स्थिर कसो जातलो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक अभियान आमी चलोवपाक सोदता। म्हणून आमी म्हणजे 25 तारखेच्यान की विजन आनी मिशन 2030 म्हणजे 2030 पर्यंत जे आसा न्ही की आमचे म्हणजे हजारो तरुण आसा हांकां रोजी रोटीशी संबंद जोडून जे आसा न्ही की त्या युवकांची मानसिकता जी आसा न्ही की गांवच्या विकासा खातीर, राज्याच्या विकासा खातीर, देशाच्या विकासा खातीर विधायक कशें आमी दवरूंक शकतले ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी चिंतन करता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान विजन 2030चो जो संकल्प आमी घेवन वता आसतनाच की हजारो तरुणांचे म्हणजे फुडलें जे भविश्य ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक रोडमॅप घेवन काम करपाचो संकल्प आमी घेता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान 25 मे हो प्रारंभ आसतलो। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।